ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಬಾನು ನನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ
ನನ್ನ ದೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 मुगळा सुमियांचीसु हालेलुया हालेलुया या पवित्र साक्रामेंटांत तू करसु आजार आसाय तुझे हजरपण या घडी आम्ही ओळखून घेता सुमिया जेसू तुका आम्ही नमान करता तुका आम्ही अरदान करता तुझी आम्ही स्तुती गायता तुका आम्ही दिन वाजता सुमिया या पवित्र साक्रामेंटांत परत आमचे खातीर आजार आसाय तुझे हजरपण आमकां दिवच्याक तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन आमकां भरच्या खातीर हांगासर आजार आसाय सुमिया तुका आम्ही मान करता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता सुमिया जेसू या पवित्र वेळार या प्रशांत वेळार हांगासर जमलेल्या हर एका भाव भयणीचेर प्रत्येक जण विविध माध्यम मार्फत या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एकल्या भाव भयणी तुझ्या पांयां समर्पण करता सोम्या तांकां हर एकल्याचे तुझ्या कृपेची नदर घाल तुझी खाकूल तो हर एकल्याच्या जिवितांत तांच्या कुडीच्या शेरा शेरांनी म्हणल्या बरें वाळोवन दी सोम्या तांकां हर एकल्यागे बेसांवांनी बस सोम्या जे कितें तांची तेसांवां मागणी घेवन तुजे मुखार येता सोम्या आयल्यान तांकां हर एकल्यागे आपोळ सोम्या हर एकल्यागे आपोळ सोम्या तुज्या दैवीक स्पर्शान तांकां बस सोम्या तांच्या दिसपट्या जिवितांत कितें गरज आसा तें तांकां लाभय सोम्या आनी त्या मरिबा तूं आमचो देव तूं आमचो बळवंत रक्षक तूं आमचो वैभव असो देव म्हणलें हे सगळ्यांक उगडा पेताव सोम्या तुका जावं मान आनी व्हगळा तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवनो आनी भयणीनो आकाश सुम्याचें सिंहासन जावन आसा ही भूमी ताच्या पांयाची मनय जावन आसा सगळें सोम्याचें सगळें सोम्याक सेरवाल्लें जावन आसा त्या देखून सोम्याक आमी आराधन मान होगळाप स्तुती आमच्या काळजांत जावन दिवंक फावो मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या मोगान बरोवन सर्गार तावन ह्या संवसारी आयिल्लो तें देव पोवन ओडपोवन सानून मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो वस्तू सोमी त्या देखून ताणें म्हळें कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोटेर आसात मनशा पोताक माते सेंगूक थंय सुवात ना आमचे खातीर दुर्बळ जाल्लो दुर्बळ्यांतलो दुर्बळ सोमी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करच्याक म्हाका आनी तुका वर्तो करच्या खातीर म्हाका आनी तुका बळवंत करच्या खातीर मनशा रूप घेतिल्लो वस्तू सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचो धनी आमचे मुखार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस आदार आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो आज सोमयाची सुवात आमचे जिवीत जावन आसा आज सोमी म्हजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता आनी ताचें आसरपण प्रत्येक जावन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिपात तो आमकां हर एकल्याक दिता हर एक घडये आमचे खातीर राखून आसा सर्गा संवसार असो धनी महिमेन भरलेलो वो तूं सोमी आमचे मुखार आसा तर त्या सोमयाक आमी नमान करया त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाल भवनो आनी भयणीनो मार्काचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 6 जेजू मेल्या उपरांत ताका निके पेलें त्या फोंडांत ताका दवरलें आनी ताच्या उपरांत मोरी मागदलेन जॅकोबाची आवय मोरी
आनी सालोमेन ही तेलां घेवन जेजूची कूड मागोवंक गेल्ली आनी थंयसर गेल्लेल्या वेळार जेजूची कूड मागोवंक तांकां मेळ्ळी ना आनी ताच्या बदलाक थंयसर आसल्लो तो व्यक्ती तिका म्हणाले तांकां म्हणाले भिये नाकात कुर्सायिल्ल्या नजरेताक जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा ताका जिवंत उठयला तो हांगा ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचो देव फोंडांत ना आमचो देव मेल्लो देव न्ही आमचो देव जिवंत देव आज आमचो देव आमचे सांगत आसा आमचे थंय आसा आमचे खातीर तो वस्तीकरण आसा प्रत्येक जावन येवकरिस्तांत येवकरिस्ता मारिपात ताचें दर्शन आमकां दिता आमचे थंय येता आमच्या जिवितांत तो संपूर्णता आमकां दिवंक शकता आनी तसो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा आनी ह्या जेजूचें आजारपण ह्या घडये आमी बघून आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो तो जिवो देव मेल्लो देव न्ही त्या देखून ह्या देवाक आमी अर्गां स्तुती आराधन दिवंक फावो इतिहासाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 8 म्हणटा सर्वेस्पराची स्तुती करा ताचें नांव उलो मारा राष्ट्रामध्ये ताची कृत्या परगट करा ताका गितां गाया ताचें किर्तन करा ताच्या अद्भुत कृत्यांचें वर्णन करा ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान पावा त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो सोमियाच्या आजारपणाक येताना पयल्यान पयलें आमी हरी एकल्यांनी करी जाय जाल्लें आनी आमी हरी एकल्यांनी करचें हेंच सर्वेस्पराची स्तुती ताच्या नांवाक आमी उलो मारचें ताची कृत्यां परगट करचें ताका गितां गायनांनी किर्तनांनी ताची अद्भुत कृत्यां आमी वर्णन करचीं आनी ह्या देवाक आमी मान आराधन महिमा आमी दिवची जावन आसा तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो तसो जेजू सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा ताचें हजरपण आमी वळखून घेवया त्या जेजूक आमी आराधन करया तुमची जबाब आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या देवा आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां जिवीत दिवंक कुर्साक वेंग मारिल्ल्या देवा आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां तुजे थंय वळखून घेवच्याक देव सैम सांडून मनशापण घेतिल्ल्या आमच्या सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू संवसाराच्या आखेर पर्यंत आमचे सांगता रावोंक कुशी वेल्ल्या आमच्या मोगा आराधन तुका सोमिया जेजू भोव पवित्र सक्रामेंता मारिपात हर एक फावटी तुजें दर्शन आमकां लाभोवच्या आराधन तुका सोमिया जेजू येवकरिस्ताच्या आराधना मारिपात आमकां हर एकल्याक आपडून गुण करच्या बरेपण जोन दिवच्या आमच्या सोमिया देवा आराधन तुका सोमिया जेजू हर एक फावटी आमकां विविध मनशां मारिपात भेटोवन बुजवून धैर्य सांगतपण दिवच्या आमच्या सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू आमकां कोणाय की अर्गां उलें कुर्सूंक जाय जाल्यार आराधन ताका सोमियाक दिवंक जाय जाल्यार आमचे उलें आमी कुर्सिया त्या सोमियाक आमी आराधन करया त्या सोमियाक आमी नमान करया त्या सोमियाची स्तुती आमी करया मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या दिसा पर्यंत विशयो घेवचे खातीर आमकां तुज्या कुडी रक्तान आमकां राखलाय सांबाळल्या मोगाळा जेजूक आराधन तुका सोमियान जेजू तुजो सांगात रात दीस आनी हर एक वेळा क्षण क्षण आमकां लाभोवच्या जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू तुज्या पवित्र अमोलेक रक्तान आमकां नितळ करताय मात्र न्ही त्या रक्तान आमकां देवा बाबा सवर तो मोग पावो केल्ल्या आमकां मोगाळा जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू आमचो सोडून दास सोमी सावन दुबळ्यांचो दुबळो सावन क्रिस्त तरी आमकां दुबळी गायन म्हणजे आत्मीक दुबळी गायन जियोंक आमकां आदार दिवच्या जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू तुजी कृपा म्हाका पुरो सांपावलाच्या उतरां मारिफत आमकां प्रेरण दिवन हर एक पावटी तुजे कृपेन जियोंक आमकां पावो करच्या जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू कुर्साक वेंग मारून कुर्साच्या
मरणाक खालती मान घालन त्या मरीपात आमच्या जिविताच्या कुर्सांक वेंग मारूं आनी आमच्या कश्टांक नवो अर्थ सोन दिल्ल्या मोगळा जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू जीवनपणा मरीपात आमकां हर एकल्याकी नवे सस्नीक शाश्वत बालतात असलें जिवीत सोन दिल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू आमच्या काळजांत तावनो मौनपणी एक घडी बरो सोम्याक आमी आराधन करया सोम्याची स्तुती आमी करया त्या सोम्याक आमी नमान करया आमचो देव आमचो सोमी आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा आमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान वळखता तर त्या सोम्याक मौनपणी काळजाच्या गुंडायेतावन आमी नमान करया आराधन करया ताजें हजरपण ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमी वळखून घेवया आमच्या काळजा मनाचो मान ताका आमी पाठोवया त्या सोम्याची स्तुती गावन आमी गावया गीत जेसू जेसू म्हणून आमी गावया पान नंबर 38 जेसू जेसू म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचोया जेसू 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 म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचोया जेसू 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 म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचोया जेसू 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 म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचोया Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia, Amen, Alleluia. ये जेसू तू आमचे मोठे 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 बर तू आमकां तुज्या मोगान शांतीन बर तू आमकां तुज्या मोगान शांतीन बर तू आमकां तुज्या मोगान शांतीन बर तू आमकां तुज्या मोगान शांती दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष 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 भर तू आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान 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 जेसू 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 म्हणून आमी गावया गावन 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 आमी नाचोया जेसू जेसू Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen,
Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu Baram Kam Shavani, Berti Jamogan Shantin Bovitatna Chadenian, Bovitatna Japolani Amkadumbar. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आम्ही आचरण करता. मार्कस वांचेल अध्याय 19 वाक्य 1 तावन आम्ही वाचले जाल्यार अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोमिया जेजूक सर्गाक उबान घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. सर्गाक ताका उबान घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. ही पवित्र पुस्तकाची उतरां. आतां आमच्या ही सालत्या जिवितांत आमी थोडे फावटी आयकलां जावंक पुरो म्हणलें तो तसो रायट हँड, तो ताचो उजवो हात. आमी कित्याक मनशांक कित्याक म्हळ्यार एक उजवो हात मनशाच्या कुडींत एक बळादीक हात, एक सक्तेचो हात, दाव्या हाताच्या सडीत उजव्या हातान आमी जायतो वावर करता. जायती सकत ह्या उजव्या हाताक आसा. आनी त्या देखून आमी मनशांक म्हणटा तो तसो रायट हँड, उजवो हात. कित्याक तो त्या व्यक्तीच्या जिवितांत एक बळादीक व्यक्ती. त्या व्यक्तीच्या जिवितांत मस्त आदार दिवंक शकता तसलो व्यक्ती तो, एक बळादीक व्यक्ती तो. आनी त्या देखून आमी रायट हँड व्यक्ती आमी म्हणटा. आतां हेच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या त्या देवाच्या उतरांत जेजूक सर्गाक उबान घेतलो आनी तो थंयसर देवाच्या उजव्या कुशी बसलो. देवाच्या उजव्या कुशी बसलो म्हळ्यार ते वैभवाची बसका, अधिकाराचो जागो, मान गौरवाचो जागो. आनी तसलो मान गौरव अधिकार वैभव सगळो जेजू क्रिस्ताक सर्गार फावो जालो. कित्याक तो देवाचो देव, रायांचो राय, धनियाचो धनी, सगळ्या संवसाराचो मनशा कुळाचो तो क्रिस्त सोडवणदार जावन आसा. आनी त्या देखून त्या वैभवान ताका उबान घेतलो आनी त्या वैभवाचो जागो सर्गी देवा बापाच्या उजव्याची बसका ताका प्राप्त जाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुगाल भवन आनी भयणीनो, जेजून ह्या संवसारांत ताजें मिसांव काम करतना प्रत्येक जावन लाजर मरण पावल्या वेळार जुवांव सुवांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 आनी 25 तावन आमी वाचले जाल्यार जेजू त्या लाजराच्या फोंडा सरशीं गेल्लो आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार त्या भयणीक म्हणली ती उतरां, हांव सूप पुना जिवनपणांनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरा जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवाचो सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. जेजून ताच्या जिवनपणा मारिपात आमकां सासणीक सर्गीचें जिवीत जोन दिलां. ह्या संवसाराचें जिवीत न्ही, सर्गीचें जिवीत, शाश्वीत जिवीत आमकां हर एकल्याक जोन दिलां. आनी तें जिवीत देवा सांगाता जियोचें. ते देखून आमच्या संवसारी जिविताचो शेवट सर्गीचें राज जोडचें, सर्गीचो वैभव भोगचें, सर्गी सोम्या सांगाता जियोचें, हें आमचें प्रयत्न ह्या संवसारांत. आनी तो आमच्या जिविताचो शेवट आनी त्या जिविताचेर पातयेवन आमी फुडें चलचें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, थंयसर जेजून म्हळां हांव आयलां जिवीत दिवंक
बरोवन ओमतोच्या मापान आतां जेजून आमकां जिवीत दिलां आनी प्रत्येक जावन सर्गाक सोडून सर्गाक प्रवेश जावन आमकां जिवीत दिलां सर्गीचें जिवीत देवाच्या राजाचें जिवीत शाश्वीत जिवीत जावन दिलां ह्या संवसाराचें जिवीत न्ही मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून जुआंव सवांजेल अध्याय 14 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतास हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजून सर्गाक प्रवेश जावन सर्गार आमकां हर लागीं एक जागो तयार केला आनी जेजू म्हणटा हांव फाटीं येता आपोवन व्हरता म्हजे सांगता तुमी सर्गार आसच्या खातीर तें सासणीक जिवीत भोगच्या खातीर हें सुमयानंत स्पश्ट केलां मोगाल भवन आनी भयणीनो ते लागून आमकांय हर लागीं सर्गी एक जागो सुमयान तयार करच्याक तो सर्गी गेलो फाटीं गेलो आनी थंयसर थावन परत येवन आमकां आपोवन व्हरता आमकांय त्या सर्गींच्या शाश्वीत जिविता खातीर आपोवन व्हरता मोगाल भवन आनी भयणीनो ते देखून सतमंता मागणें आमी म्हणटा आसतना ओत्तू भावार्थ आमी परगडटा येस कुडीचें जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत आसा म्हणल्यार आमी तें परगड करता आनी तो सुमी जेजू सर्गा सोडून गेलो वैभवान परतून येतलो आमची मुनसिबी करूंक आनी आमकां सर्गार आपोवन व्हरतलो वो आमचो भावार्थ ही आमची पातयेणी जावन आसा ते लागून एक घडी आमचे दोळे धांबया मोगाचे न्हू आमी नीट बसया सर्गाक प्रवेश जोडलेलो सर्गाक सोडून गेल्लो सुमी आमचे मुखार आसा सर्गार म्हाका आनी तुमकां हर लागीं एक निवास तयार केल्लो सुमी आमचे मुखार आसा आनी आमकांय सर्गींचें शाश्वीत जिवीत आसा म्हणलो बरवसो दिल्लो सुमी आमच्या मुखार आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो ते लागून एक घडी भर जिवनपणांतय आनी सर्गींच्या त्या शाश्वीत जिविताचेर आमची पातयेनी आमचो भावार्थ उसारया मोगाचे न्हू केवल सतमंता मागणें म्हणटना तोंडा उतरां मात्र न्ही पूण ह्या घडये आमच्या काळजांत हांव जेजूक आमी सांगया मोगाचे न्हू कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आसा हें सत सुमया हांव वळखता हें सत हांव मानून घेता हें सत हांव येता हें सत हांव परगट करता सुमयाक आमी सांगया मोगाल भवन आनी भयणीनो तवळ मात्र आमच्या संवसारी जिविताक अर्थ मोगाचे न्हू संवसारी 4 दिसांचें जिवीत तवळ मात्र फळादीक जाता अर्था बरी जाता हें सत आमी मानून घेतलें जाल्यार सर्गी सुमया सांगता आमकां जिवीत आसा आमी ताचे सांगता येतले हांव ताणें केल्ल्या तयार केल्ल्या त्या घरांत आमी वस्ती करतले हांव हें सत आमी स्विकार केलें जाल्यार मात्र ह्या संवसारी जिविताक अर्थ मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून सुमयाक सांगया सुमया पात येता कुडीचें जिवनपण आसा तें पात येता सर्गीचें सासणीक जिवीत आसा सुमया पात येता सुमयाक आमी सांगया आमचो भावार्थ आमी घट करया थीर करया मोगाचे न्हू हें कोणीय जोन दिल्लें न्ही हें जिवीत जोन दिल्लें त्याच सुमयान जेजू क्रिस्तान ताका आमी थँक्यू म्हणया ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी करया मोगाल भवन आनी भयणीनो असलें सर्गीचें शाश्वीत जिवीत आमकां जोन दिल्ल्या खातीर त्या देखून तूं किर्तन 117 म्हणटा हालेलुया सोमेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा सोमेस्त परजानो ताची महिमा गया कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो
ताचे विश्वासीपण थकता ससनाच्या ससनाक आमच्या सुमयाक आमचो मोग आसल्या वरवीं आमकां सर्गीचें शाश्वीत बालतात असलें जिवीत ताणें जोन दिलां. त्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान. तर त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाची स्तुती आमी करया, त्या सुमयाक आमी नांवाडया आनी गवया एक गीत. मोगाल बाबन आनी भयणीनो, जेजू पदवेधार तसो अधिकार ससनाक बालचा जोसलो. हें गीत आसा पान नंबर 68. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 47 ಗೀತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 68. Jesu potweta taso adhika sarga samsarar sada sarvada. Jesu potweta taso adhika sarga samsarar sada sarvada. Daryo gazota suryo lasota tarararani tachi mahima. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्य सदाता का आचाराया. आणि ध्यानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्य सदाता का आचाराया. जेसू का कुलढा आमका बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेसू का कुलढा आमका बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. पातकाच्या कोंडा बुडोन आसलेल्या अज्ञाक मोजादू नितळ तो करता. पातकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या अज्ञा मोजादू नितळ तो करता. Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानी माज्ञान मान आणि गौरव दिया सदाता का आमचाराया. आणि ध्यानानी माज्ञान मान आणि गौरव दिया सदाता का आमचाराया. मोच्या जीविता दंडलची मेठा भद्र कडपावय तो रावयता. मोच्या जीविता दंडलची मेठा भद्र कडपावय तो रावयता. नव्या जीविता मोच्या ताळ्यातून एक नवे गायन तो गावयता. नोच्या जीविता मोच्या ताळ्यातून एक नवे गायन तो गावयता. Alleluia, 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 Alleluia. ध्यानानी माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य सदाता का आमचाराया. आणि ध्यानानी माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य का सदा आमचाराया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो, जेजू सर्गाक सोडलो. सर्गार आमकां एक जागो तयार केला. त्या देखून तूं सांबावलो पिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा, आमी जाल्यार
सर्गीचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. त्या देखून आमी ह्या संवसाराचे नागरीक न्ही, जावं बरो आमी भारत देशाचे सिटीजन नागरीक, आमच्या राज्याचे नागरीक, ह्या संवसाराचे नागरीक जावं बरो, पूण तात्कालीक. पूण सा पावलो पिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा आमी सर्गीचे निवासी, सर्गीचे नागरीक. आमचे शाश्वीत राज तें सर्गीचें घर आनी आमी अर्येकल्यांनी थंय वचोंक आसा. आनी जेजू थंय तावन येतलो ಎಂತಸತ್ ಪರಾತ್ हांगासर उगडापें जाता. जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. जेजून कितें म्हळां, हांव येता, एक जागो तयार करता, फाटीं येता, आपोवन व्हरता. आमी त्या सोमयाची वाट पळोवन आसा. कित्याक आमी हांगाचें न्ही, आमचें जिवीत थंयचें सर्गीचें. त्या देखून माथेव वाचोवांजेल अध्याय 5 एक तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू 8 बागी विशान उलयता. ह्या संवसाराच्या पैना वेळार आमचें जिवीत कसलें जाय जाय, आमी कितें करी जाय, कशें आमी जिये जाय, त्या विशयान ते शिकयता. आनी निमाणें वाक्य 12 कितें म्हणटा, संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत, सर्गीच्या त्या राजांत यथेश्ट प्रतिबळ तुमकां तयार आसा. ह्या संवसाराचो प्रतिबळ न्ही, हें तात्कालीक. आमी हांगासर जियोवचें, कितेंय करचें, आमी सर्गीचे नागरीक, सर्गीच्या त्या सुखा खातीर, सर्गीच्या त्या प्रतिबळा खातीर. आनी सोमयान म्हळां संतोश आनी उल्हास पावा, सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिबळ तुमकां तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजूच्या स्वर्गावरणाचें गणीत दर मुदतांची कृत्य पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार अध्याय 1 वाक्य 6 हें स्वर्गावरणाचें, स्वर्गा आरोहणाचें गणीत थंयसर आसा. आनी प्रत्येक जण वाक्य 9 म्हणटा, ताणें इतलें सांगून जाताच तें पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखलो ताका एका कुपान लिपयलो. आनी मुखलें वाक्य आत्तो आनी आनंद म्हणटा, अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकस दिश्ट वयर लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाचने तांचे सजीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? वो तुमचे मदलो वयर उखोवन व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला, तसोच परत्यान पळयतल्यात. पळया मोगाचेनो, परतून तीच उतरां, तुमी कशें सर्गाक सोडून वेतना पळयला त्या जेजू क्रिस्ताक, परत तशेंच तुमी पळयतल्यात. 2 संगती हांगासर म्हणीत. एक, परत सोमी येता, आमकां आपोवन व्हरूंक त्या सोमयाक आमी रूप पळयतल्या. दुसरें, आमी सोमया सांगता सर्गीच्या राजांत जियेतल्या, कशें सर्गाक सोडून गेला त्या सोमयाक आमी परत थंयसर देवाच्या राजांत रूप आमी पळयतल्या. मोगाचेनो, त्या देखून जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आज हो संदेश आमकां हर एकल्याक दिता. मोगाचेनो, असल्या पातयेनीन, असल्या बाबर्तान, असल्या दादोसपणान आमचें संवसारीक जिवीत आमी भरच्या खातीर मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून सोमी आमकां भेटता, सोमी आमकां मेळटा, सोमयाक आमी मेळोवंक भेटोवंक आमी राखोवन आसा. आनी तें आमचें संवसारीक पैन जावन आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आतां सर्गी प्रतिबळ मेळा जाय जाल्यार एक सांगणी आमी आयकल्या. सर्गाक वेची वाट पेल्याच्या आंगणांतल्यान म्हणटात. सर्गाक वेची वाट पेल्याच्या आंगणांतल्यान म्हणजे आमच्या जिवितांत म्हजो आनी देवाचो, म्हजो आनी म्हज्या भाव भयणीचो संबंद कसो आसा ताचेर वंदून सर्ग आमकां लागीं जाता. सर्गाक वेची वाट नीट जाता आनी सर्ग आमकां एकल्याक प्राप्त जाता. त्या देखून जेजून कितें म्हळां, हांव वेच्या थंय वेची वाट तुमी जाणात. आनी तक्षण तोमास म्हणालो, सोमया तूं खंय वेताय थंय नेनाव, तर वेची वाट जाणा जावची कशी? तक्षण सोमी म्हणटा, हांवूच सत, हांवूच वाट, हांवूच जिवीत. म्हणजे जेजू खंयचे
जिवीत जियेला, कसलें जिवीत जेजू जियेला तसलें जिवीत आमी जियोंक जाय अरी एकल्यांनी. आनी त्या मारिपात आमचे जिवीत बागी करी जाय आनी त्या मारिपात सर्गीचो प्रतिफळ आमी जोडूंक फावो करी जाय, आमी तयारी करी जाय. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांत पावलो आनी सिलास तांकां बंदेन घाल्लें. त्या मोद्याने रातीर देवाची स्तुती करून वा जेजूची स्तुती करून आराधन करनासले. एकच भुंय कांपणी जाली आनी त्या बंदिसाळ्याच्यो दारवटे उक्ते जाले. तांकां बांदून गेल्ल्यो सांकळ्यो तुटून पडल्यो आनी तो वळू तो बंदिसाळ्याचो अधिकारी तांणी चिंतल्यात हे धांवल्यात म्हणून आनी म्हाका सुटका, म्हाका कश्ट आसतले म्हणून चिंतून तो जीव घात करूंक प्रयत्न करतना पावलो कितें म्हणटा, तुजे जिवाक कितें बाधा करनाका, आमी हांगा आसा. आनी तांणी भितर वचून अधिकाऱ्यान भितर वचून पावलाची सिलासाची सेवा केली. आनी ताणें एक सवाल विचारलें, हांवें बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय, हांवें बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. त्या देखून जेजून ताका पयिल्लें सांगलें, एक सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवर. पावलान सांगलें, सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवर, तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. मग भावन आनी भयणीनो, सर्गाक हांवें आनी तुवें वचचें जाल्यार पयिल्लें ते जिवंत क्रिस्ताचेर आमची पातयेनी, ह्या सोम्याचेर आमचो भावार्थ तो रोंबा जाय, घट जाय जाय. त्या भावार्थान आमी हर एक पटी वाडा जाय मोगाचेर. तसलें तवळ मात्र तो सर्ग आमकां लागीं जाता, सर्ग आमकां नीट जाता मोगाल भावन आनी भयणीनो. दुसरें सांबावलो कोलोसेकरांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 15 म्हणटा, क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. त्या देखून आमी समाधानाचे मनीस जाय ते, समाधाना खातीर आमी वावर करचें जाय, समाधान आमच्या काळजांनी बरें जाय. दुसरें तिसरें सांबावलो म्हणटा, क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो. सोमयाच्या उतरांक, त्या उतराक आमी जागो दिवंक जाय, आमचें जिवीत त्या उतरांनी उतराच्या सक्तेन आमी बरोवंक जाय. तिसरें आनी चवथें सांबावलो म्हणटा, उतरान जावं करण्यान जावं जे कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा, ताचे मारिपात देवा बापाक आमी अर्गां दिया म्हणटा. उतरान जावं करण्यान जावं जे तुमी करतात तें सगळें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करा. आनी त्या देखून तो सोम्यान मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्या 31 तावन निमाणे झरती म्हजी आनी तुजी कशी जाता म्हण शिकयल्या. उतरान जावं करण्यान जावं आमी कितें करतना कितें करी जाय सोम्यान आमकां शिकयलां. आनी त्या देखून मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 वाक्य 34 आमी वाचलें जाल्यार, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां तयार करून दवरलां तें राज, सर्गीचें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, पोरको आसलो तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्या. हाचेर वंदन म्हज्या भावा भयणीची सेवा जतन करता, ताचेर वंदन आमकां सर्गीचें जिवीत प्राप्त जाता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी सर्गा वचाचें, त्या खातीर आमकां रचलां, त्या खातीर आमी हांगासर आसा, त्या दिशेन आमचें पैन मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी थंय वचाचें जाल्यार सोमयान सांगल्या प्रमाणे हांवच वाट सत आनी जिवीत, सोमयाची वाट सोमयाचें जिवीत आमचें करून घे जाय. तर सोमयान सांगलां, भुकेल्ल्यांक, थानेल्ल्यांक, परकी आसल्यांक, उक्ती आसल्यांक, बंदेंत आसल्यांक, असल्या सगळ्यांक आमी कितें करता म्हणजे ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जर तर हें करता जाल्यार आमची सर्गीची वाट नीट जातलें, सर्गीचें जिवीत आमकां प्राप्त जातलें. तर एक घडी दोळे धांपया मोगाचें न्हू, आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. तेस आमकां हर एका दिसा हर एका घडये राखच्या, सांबाळच्या, आमचें जिवीत सोलोवन व्हरच्या. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ त्या सोमयाक आमी अर्गां स्तुती दितना ताचे कडेन एक घडी मौनपणी मागया मोगाचें. आमकां राखसो, आमकां पोसो, आमचें जिवीत सोलोवन वचें हर एका दिसा हर एका घडये ताणें. तर त्या सोमया कडेन एक घडी आमी मागया मोगाचें.
सर्गाक वेच्या वाटेन आमी चलोंक हर एका दिसा एकामेका थंय त्या जेजूक भेटोवंक, त्या जेजूक पळोवंक, त्या जेजूक अनुभव करूंक आमकां कृपा दी म्हूण त्याच सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी ताचे वर्तें ह्या जिवंत क्रिस्ताचेर, ह्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर आमची पातयेनी आमचो भावार्थ तो रोंबोवंक घट करूंक, ताणें हाडिल्लें समाधान शांती आमी बघून ती शांती समाधान हेरांक दिवची आतेरान जावं आनी देवाचे उतार आज दिसपते आमच्या जिवितान ते जिवन परगट करची हातेरान जावं आमकां कृपा दी म्हूण त्या सुमया कडेन एक घडीभर मौनपणी आमी मागया मोगाचें न्हू. तर त्या सुमयाची कृपा मागून त्या सुमयाक आराधन गन गव्या गीत अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया 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 अरे का जेसू गुलाब जेसू महिमा जेसू आराधना तुका जेसू नमस्कार तुका जेसू प्रणिपात तुका जेसू वंदना तुका जेसू हरी एक कुडी जीवितान तुझी सकत कृपा वळून दिसोमिया हरी एक लेगी बळ भलायकी दिसोमिया मोतीचे समाधान संतोष दिसोमिया तू या संसाराकांना इले समाधान तांच्या खाल समानाने राज करो दादोसपण तांच्या राज जिवितान राज करो करो संतोष तांच्या भितर अनुभव करो तांकां कृपा दिसोमिया त्या मारिपा तांच्या कुडींत भलायकी वाळून दिसोमिया बरेपण तांकां लाभ दिसोमिया हरी एक लेगी आपोसोमिया अभिषेक करसोमिया या घडये तुझ्या पायांकडे समर्पण करच्या हरी एका भावभिनी तांच्या कष्टान पिडे शिडेन तांच्या गरजांनी तांकां पावसोमिया आपोसोमिया तुझी दैवीक सकत करपा वळून दिसोमिया गुण करसोमिया आपोसोमिया आपड बरेपण तांकां लाभ दिसोमिया आणि त्या मारिपा तू हरी एका घडये हरी एका दिसा तांचे संगत आसाय म्हळ्यार अनुभव तांकां दिसोमिया तुका जावं मान आनी वगळा तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं वैभव आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी उबे रावया मगाच्यान देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता नियाळ करूंक वेता या घडये देवाचे उतार कितें आमकां संदेश दिता तो स्वीकार करया हे देवाचे उतार प्रगट करच्या ह्या भावा खातीर आमी मागया ताका अभिषेक करच्याक सुमयान ताच्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरच्या कुरपेन भरच्या ताच्या तोंडांतल्यान सुमयाचे उतार वळोवन आमच्या जिविताक संदेश लाभच्या आनी आमची काल जमाना ह्या देवाच्या उतरां उक्ती करच्या देवाचे उतार स्वीकार करून आमचे भितर ते रोमन फळादी जावच्या खातीर आमकां त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक समर्पण करया आनी त्या देवाचे उतार आयकून नियाळ करूंक आमकां आमी आयती करया. सामते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 3रो अध्याय 7 ते 11 वाक्यपर्यंत. फरिसेवा आनी साधुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशीन येतलें तें पळोवन जुवावन तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिल्ली. तर तुमची पातकीचिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दिता त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणून धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच फातरांत हांव अब्राहमाक संतान उत्पाद करची देवाक समर्थी आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळांक कुराड दवरन जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा ती तुमच्याच फाटीं परतवणेचो गुर्तू जावन हांव तुमकां उदकांत स्नान दितां. पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ठ ताच्या पांयांच्यो वणो वोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आमी थोड्याच दिसांनी पेंतकोस्ताची परब आचरण करच्या ह्या वक्ता उज्याचे अभिषेकपणा विशयंत आज आनी मुखल्या मागण्या जमतेर आमी नियाळ करतले. हांव सांज हो म्हणटा म्हज्या उपरांत येवचो आसा तो जेजू तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तर ह्या उज्याच्या स्नाना विशयंत आमी कितलें अनुभव जोडला, ह्या विशयेंत आमी कितें ध्यान केलां, ह्या उज्याचें स्नान म्हज्यान तुज्या जिवितांत गरज आसा की, तर आमी कशें जोडयेत म्हणल्या विशयंत आमी ह्या विशयेंत ध्यान करतले. आज तशेंच मुखल्या हप्त्यांत पुवीस सभेचें मलगड्यांचे जेजूचे सुवार्ता प्रगट केल्ले. तांणी पवित्रत्म्याच्या उज्यान स्नान घेवन त्या सक्तेन विविध अजापां करून जायत्या लोकांक परिवर्तन करून जेजूचो पाटलाव करीशें केल्लें. तांकां मार्तीर मरोंक कांयच बेन दिसना. आमकां कोणी एकालें म्हणलें जाल्यार तूं कित्या पाटलाव करता म्हणलें जाल्यार या आमकां कांय एक काम सुकयलें जाल्यार
ह्या आमच्या जिवितांत काही जाल्ल्या कुठलें आमकां मुस्त टेन्शन जाता. पूण ते व्यक्ती कशें तरी मारतेर समेत मरोंक तयार जाले म्हणल्या विशयेंत आमी ध्यान केलें जाल्यार तांकां आनी आमकां व्यत्यास इतलोच त्या व्यक्तीक उज्याचें अभिशेक आशिल्लें आमकां आणकी ताचो अनुभव जावना म्हूण सांगीत. आमी जर तर पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सान स्तेफनाक पाथरयतनाय ताका जीवेशी मारतनाय ताजें तोंड परस जळटलें आनी तो म्हणटालो बापाय कितें करता नेणान तांकां न्हू बुकशी म्हणून. खंय जावन ताका असली एक सकत आयली. तोय म्हजे बरी आनी तुमचे बरी एक मनीस जावन आसलो तर ताका त्या फातरायतनाय जीवेशी मारतनाय ताजें तोंड कशें परस जळ्ळें. कित्याक ताणें त्या व्यक्तीक बोक्षी कितें करता तें नेणा म्हणलें तर कितेंगी एक सामान्य न्ही एक असामान्य एक सकत आसा. जेजूचे शिष्य 3 वर्सां ताज्या सांगातच ते आशिल्ले आनी जेजून तांकां बरी शिकवण दिल्ली. मुस्त अजापां ताणीं पळयल्लें. तितलें ताणीं पळयल्यार एक उडास दवरया आमी. जेजू म्हणटा ह्या म्हज्या त्या 3 वर्सां पाटलाव केल्या शिसांकी आत्म्याची सकत गरज आसा आनी त्या देखून जेजू जिवन जाल्ल्या वेळार जेजू सांगता सा लोकाच्या 24 अध्यायांत 49वें वाक्यान अशें म्हणटा म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावासय. तर हें कित्याक हांवें तुवें ह्या विशयान इल्लें ध्यान केलें जाल्यार जेजून तांकां सक्कडी शिकवण दिल्ली. जेजूच्या उतरां वरवीं ताणें आयकल्लें अजापांकडचीं पळयल्लीं ताजी शिकवण कितें म्हणून जाणा जाल्ले ते व्यक्ती तांचे थंय बरें शेगूण आशिल्लें. ते मागणें करताले. जेजून तांचे सांगाता सदांच जेजू तांचे सांगाता आशिल्लो. इतलें पुरो जाल्यार जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसारांत मेकळो जावच्यार आसा. तुमी पवित्रत्म्याच्या अभिशेकपणान त्या सक्तेंत बरा जाय. आनी हांवें तुवें एक लिसांव जोडचें आसा. हांव आनी तुवें वांजेलाची जायतीं उतरां जाणाव. हांव आनी तुवें जायतलें मागणें करता. हांव आनी तुवें साबार जाणांक आमकां बरे शेगूण आसात. तर ह्या सर संगतीचे की वर्तें आत्म्याच्या उज्यान अभिशेक जावचें तें वर्तें जावन आसा. इतलें मात्र पावना. जें कितें म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं आसा तितलें मात्र पावना. जर तें तितलें पुरो जालें जाल्यार त्या शिसांक 3 वर्सां पाटलाव केल्ले ते शिस तांकां मुखलें कांय गरज नासलें. कित्याक सोम्यान जेजूनच तें तांकां शिकवण दिल्ली. ती साधारण जी शिकवण न्ही. सांजोच्या पयल्या अध्यायांत आमी पयलें हांव 4थें वाक्य पळयता. वेळा काळे पुर्वी सोब्द आशिल्लो. सोब्द देवा सवे आशिल्लो. सोब्द देव जावन आशिल्लो. म्हळ्यार जें कितें जेजू आसा तोच देवाचो सोब्द जावन आशिल्लो. तो सामान्य म्हज्या आनी तुजे बरी शिकवण तांकां मेळ्ळी न्ही त्या शिसांक. ती अति उन्नत श्रेष्ठ शिकवण डायरेक्ट देवाचो सोब्दच तांच्या सांगात आशिल्लो आनी ती शिकवण ताणीं आयकल्ली. हांवें तुवें जाल्यार वांजेलान कितें बरयलां या इतरांनी कितें सांगलां तें हांवें तुवें आयकलां. पूण त्या शिसांक हांवें तुवें पळयलें जाल्यार तांकां देवाचो शब्द ओरिजिनल मूल तांकां थंयसर मेळिल्लें. तशेंच मुखार तें वाक्य म्हणटा वेळा काळा पुर्वीचो तो देवा सवे आशिल्लो. सर वस्तू ताचे मरिपात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीय वस्त ताचे वेळी आयली ना. ह्या जेजू कितें ह्या 3 वर्सां ह्या शिसां सांगत आशिल्लो तसो जावन आशिल्लो एक रसनार
या सर्व व्यक्तींक रचणार मुसवाने तुजो रचणार आणि रचणार तांच्या सांगात आसलो. तरी पूण जेजू म्हणटा तुमी बळवंत जायसर हांगासर रावा. आकाश तावन सर्गार तावन ती येवची जी सकत तुमकां येता म्हणसर हांगासर रावा. तर हांव आनी तूं कितें मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं कितें. हांव आनी तूं एक सामान्य व्यक्ती. हांव आनी तूं सामान्य व्यक्ती. म्हाका आनी तुका असलो एक त्या सिसांक मेळ्ळे तसलो आमकां अवकाश म्हाका आनी तुका मेळोंक ना. पयत पुस्तकाचे आमी उतार परत तांचें मुखलें वाचचें जाल्यार रचयल्ल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडिल्लो आनी तो जीव मनशाक असो उजवाड जावंक पावलो. म्हळ्यार त्या व्यक्तींक जीव दिवंक शकसो जेजू थंयच आसलो. उडास एक नियाळ्या ह्या सिसांक जीव दिवंक शकसो जेजू थंयच तांच्या बगलेन आसा. मात्र न्ही सगळ्या संवसाराक उजवाड जसो जेजू सगळो उजवाड काळो कसो निवारसो जेजू ह्या सिसां सांगाता आसा. तर इतलें पुरा सुरवेर जावन आसलो, देव जावन आसलो, रचणार जावन आसलो, जीव दिवचो उजवाड जावन आसलो, देवाचो शब्द ह्या 12 जाणां सिसां सांगाता आसलो. तर आनी हांचो पुरो ताणें अनुभव जोडलो जाल्यार जर तर जेजू सांगता तुमी जेरुसलेमांत रावा जाय, ध्यान करी जाय आनी देवाची सकत तुमचेर देवून ये जाय म्हळें जाल्यार हांवें तुवें निजायकी मुस्तू चिंता पटोवंक आसा. आमी मुस्तपटीन सांगता पवित्र आत्मा जायचे, उज्यान अभिशेक जायचे. पूण आमी इतल्या गुंडायक गेले हांगे म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक ते खुशालशें भोगता. खाली एक ल्हानशें कालिंगे विशय म्हणल्या बरें भोगता. जर तर त्या सिसांक थंय गरज पडली जाल्यार म्हजे आनी तुजे तसल्या सामान्य व्यक्तीची गत तिंगे म्हणलें सवाल. ह्या शेतांत आत्म्याच्या शेतांत एक नवें एक चिंताप, एक गुंडायेचें चिंताप आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत केवळ बरे गूण मात पावनात. म्हाका आनी तुका वांजेलचे विविध वाक्य कितलें गुत्त आसल्यारय पावना. आमचे पैकी थोड्यांक क्विजांत बायबल क्विजांत फर्स्ट प्रायज व्हडल्या लेवलार मेळोवंक पुरो. पूण कितें गरज आसा म्हळ्यार देवाच्या सक्तेचो अनुभव जाला गे म्हणलें गरजेचें. दैवीक शेतांत म्हाका आनी तुका कितलीं वांजेलाचीं उतरां गुत्त आसात, कितलीं हांवें तुवें आयकल्यांत, कितलीं म्हाका आनी तुका बायपाट येतात, या कितें हांव आनी तूं त्या विशयेंत चर्चा केल्या, कितलें निरळखळ जावन म्हाका आनी तुका सांगूंक शकता ताचे की तें कितें सक्तेचो अनुभव जाला तें टोटली दुसऱ्यांत जावन आसा. टोटली दुसऱ्यान जावन आसा. त्या देखून जेजू तो ह्या सिसां सांगाता आसलो जाल्यार जेजून ते सर संगती तांकां कळीत केल्ल्यो तरी जेजू आशेवन आसलो त्या सक्तेचो दैवीक सक्तेचो अनुभव जाय आनी त्या सक्ते मुखांतर ताणें बरीं कामां करूंक जाय. जेजू मुस्तू बरीं कामां करनासलो, पूण ह्या सिसांनी केवळ उतार आयकून तांकां करूंक जावना, शेगूण बरे गूण आनी बरें करून नितीचें जिवन जिवन जावंक ना. पूण मुखार ताणें बरें करीत जाल्यार तांकां गरज आसली आनी आमकांय गरज आसा देवाच्या आत्म्याची सकत. देवाचें राज रक्तमांसाचें न्ही. आनीक चिंता तुमी उडा आसता. देवाचें राज मनशा सैमाचें या मनशाच्या रक्तमांसान चिंतपाच्या सक्तेचें न्ही. देवाचें राज आत्म्याचें शेत. हांव आनी तूं बायबल वाचता, आयकता वा ताजे विशयेंत आनी कितें आमी चर्चा करता तरी मनशा सैमान सबारपटी हांव आनी तूं करता. पूण देवाचें राज मनशाच्या सैमाचेर तें वचून ना, या हांवें आनी तुवें मनशा सैमाचेर करच्या संगतीचेर ना. देवाचें राज
आत्म्याचे रास त्या देखून सांज आमच्या 4 अध्यायांत 24 वाक्यान सुमी जेजू म्हणटा देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीसय. हांवें आनी तुवें कितले घंटे आराधन केल्लें म्हणल्यार न्ही हांवें आत्म्यान आराधन करूंक सका जाय जाल्यार म्हाका तो अनुभव जाल्ल्या करीत हांव त्या आत्म्याक आराधन करूंक शकना. त्या देखून मुस्तुपोटी आमी रक्तमासाच्या सैमान उलयता आनी देखता. शेवाचे पूत आमी धर्मध्वजा कृत्यान आमी पळयलां थंयसर सा पौल जावंक पुरो सा पेद्रो जावंक पुरो त्या आत्म्याच्या उज्याच्या सक्तेन बरयल्ले ते सबार अजापांकर नासले सबार अजापांकर नासले तरी पूण हे पळयल्ले उरलो लोकय तशेंत करनासलो. तुमी घरा वचून वाचयत धर्मध्वजा कृत्या 19 अध्याय 11वें वाक्य जावन 16वें वाक्य घरा वचून वाचा. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार थंय पेद्रो सा पौलान पुरा मुस्तू अजापांकर नासात. हे पळयलो उरलो लोक मनशा सैमान तो पळयता ते पळयतात जेजूच्या नांवान इतली पुरा अजापां करूंक जाता म्हणून. आनी ते कितें करतात पळय पुस्तक म्हणटा ह्या वेळार गांवान गांव भोंवून देवसार सोडयतले थोडे जुदेवी देवसार लागल्यांचेर सोमियान जेजूचें नांव वापरूंक सोदताले. पावल परगट करता त्या जेजूच्या नांवी हांव तुका फरमायता म्हणून म्हणटाले. शेवा नांवाच्या जुदेवांच्या एका प्रधान याजकाचे 7 जाण पूत अशें करताले. पूण देवसरान तांकां जाप दिवन म्हळें जेजूक हांव मानून घेता आनी पावलाक हांव वळखता पूण तुमी कोण अशें म्हणून देवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतल्या कठिणेन ताणें तांचेर जुलूम सोलोवन तांकां तो बोळ जालो की ते समेस गायले आनी आपआपले आंग वस्त्रां थंय सांडून ते घरांत पळून धांवले. हांगासर व्यत्यास कितें सा पौली जेजूचें नांवच काडनासलो. हे व्यक्ती शेवाचे पोती जेजूचें नांवूच काडनासले. मनशा सैमान एकसल्याक दिसता जाल्यार आत्म्याच्या सैमान तें दुसरेंच. सावला थंय पावल जाल्ल्या त्या व्यक्ती थंय ताजे थंय आत्म्याची सकत आसली. तो आत्म्याच्या सक्तेन तो सांगून आसलो. भायल्या लोकांक पुरा दिसतलें एकच जेजूच्या नांवान तो सांगता आनी पुरा धांवतात म्हणून. रेल्म ऑफ द स्पिरीट ह्या आत्मीक शेतांत रक्तमास कितेंच उपयोगाक पडना. आत्मीक शेतांत तो व्यक्तीक आत्मीक सकत असल्या मात्र इशिंतावन आनी एक कितें दुश्ट सकत आसा ती पुरा धांवन सोडटा. जर तर हांव आनी तूं त्या आत्मीक शेतान नांव आत्मीक शेताचें उज्याचें अभिशेक म्हाका तुका जावना तर म्हाका तुका हें करूंक जायना. त्या देखून आमी पळयता आदाम येव सृश्टी केल्ल्या सुरवेर आदाम येवेक सांगिल्लें सगळें तूं रजवडके चलोवंक तुका दिता. आनी आदाम येवे बरी तूं मनशा सैमाच्या मनशा कुडीचे थंय ताणें कितें करी लागले ते चिंते लागले सगळे अधिकार म्हाका आसा म्हणलें मात तांकां गुत्तू शिवाय आत्म्याचें शेत आसा म्हूण तांकां गुत्तून नासलें. तो स्वरूप येवन त्या एवेक नडता आसतना एवेक गुत्तून नासलें गे त्या आत्म्याक तो खोटो आत्मो त्या स्वरूपा मुखांतर येवन हाका फटयता म्हणले विशय ह्या आदाम येवेक गुत्तून नासलें. कित्याक ती मनशां सैमान आशिल्लीं. एदेन तोटांत जें कितें आमी सांगता एदेन बागेन ती आदाम येव आशिल्ली त्या एदेन तोटांत सैतानी आसलो. पळय पुस्तक म्हणटा एझेकिएल पुस्तकांत 28 अध्याय 13वें 18वें कशें म्हणटा एदेनांत देवाच्या बागेन तूं आसुल्लोय जिन्साच्या मोलादीक फातर तुजें भूषण जावन आशिल्लें माणिक पुष्पराज आनी वज्र स्वर्णमणी गोमेद आनी सूर्यकांत नीलमणी पांच आनी स्फटीक तुज्यो हलक्यो आनी सोमक्यो भांगाराच्यो केल्ल्यो. तुज्या सृश्टीच्या दिसा हें सगळें तयार केल्लें एका संरक्षक किरूब सवें हांवें तुका दवरलो. देवाच्या पवित्र पर्वतार तूं आसुल्लोय उज्याच्या पत्र्या मदल्यान तूं चलतलोय. तुजी सृश्टी जाली त्या दिसा तावन तुवें वायट केली त्या दिसा पर्यंत तुजे सालीन तूं निर्दोश आसुल्लोय. सो असलो एक सकत
देवान सृष्टी केल्लो एक आत्मो आसलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तुवें सूख करता म्हणसर इतल्या बरा सुबीत सुंदर जावन इतल्या बरा रत्ना वज्रांनी भरलो तो व्यक्ती जावन आसलो आनी केद्याळा तुवें सूख केलें पवित्र पुस्तक म्हणटा 16वें वाक्य म्हणटा तुजो व्यापार वाडलो तेन्ना तूं जुलुमान भरलोय आनी पातकान पडलोय देखून हांवें तुका देवाच्या पर्वता काडून सकला उडयलो आनी संरक्षक किरूबान तुका उज्याच्या पत्रा मदलो काडून भायर धांवडायलो खंयसर तें उज्याचें पातर आसलें तो आत्मो एक सुबीत सुंदर आत्मो एक बळादीक आत्मो त्या उज्याच्या पत्रा मदें आसलो थंय थावन किरूबी भायर हाडण्यात आनी कितें करता 18वें वाक्य म्हणटा तुज्या अगणीत अपराधा वरवीं आनी तुज्या अन्यायाच्या व्यापारा वरवीं तुवें तुजें पवित्र स्नान बसतायलें देखून तुका ग्रासूंचे खातीर हांवें तुजे भितर थावन उजो भायर हाडलो तुका पळयलो त्या सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार हांवें तुका धरणी वयलो गोबोर करून सोडलो पळया हांगासर आसा एक आत्मो एक सुबीत सुंदर आत्मो वज्र वैडूरांनी गेल्लो आत्मो आनी आत्म्याक सर्वेस्पर देव कितें करता उज्यान भस्म करता ताजे भितर आसचो तो उजो भायर हाडयता आनी त्या उज्या वरवीं त्या आत्म्याक भस्म करयता म्हळ्यार सैतानाक थंय थावन सकयल थावन ओन घालता आतां वो कितें दुश्ट सकत आव्हान तूं म्हणटा हांव तो काल्याक बी येता उज्याक बी येता कित्याक सर्वेस्पर देवान उज्यान ताका भस्म केल्लें त्या देखून आजुनी तो आत्मो त्या कास्तीचे आत्मे उज्याची सकत पळयतना दैवीक उज्याची सकत पळयतना थरथरून धांवतात तांकां त्या उज्याच्या सक्ते मुखार रावंक जायना त्या देखून हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा 12वें अध्याय 29वें वाक्य 12 अध्याय 29वें वाक्य म्हणटा आमचो देव एक भस्म करतलो उजो एक देव ह्या खोट्या सक्तेंक भस्म करचो एक उजो जावन आसा आनी असलो उजो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार खंयचीय सकत कोणीय म्हाका तुका वायट करूंक जायना आनी त्या देखून सांत पौल हेब्रेव घरांक बरयल्या पयल्या अध्यायान 7वें वाक्यांत म्हणटा आपल्या सेवकांक उज्याच्या आकट्या सारकें करता कोणाक करता कोणाक उज्याच्या आकट्या सारकें करता म्हाका आनी तुका हांव आनी तूं तेजे सेवक हांव आनी तूं तेजे सेवक उज्याच्या आकट्या बरें आमकां करता केदाळ हांव आनी तूं उज्याच्या आकट्या बरें जाता ह्यो खंयच्यो शक्ती दुश्ट आत्मे दुश्ट व्यक्ती म्हाका तुका कितेंच करूंक शकना कित्याक ह्या उज्याच्या सक्तेन ते कुडले ते भस्म जावन वतात भस्म जावन संपूर्ण तरान वतात धर्मशास्त्र ह्या वांजेल हांव तूं म्हणूंक पुरो आमकां मुस्तुगूत आसा हांव तुवें मुस्तू वाचला आमकां मुस्तुगूत आसा थोड्यांक गेल्लें उणें थोड्यांक गेल्लें चड गुत्त आसा हे केवल धर्मशास्त्र वाचल्या वरवीं हें करूंक जायना शास्त्री फारिजेवांक थवळच्या काळार तांकां बरें धर्मशास्त्र गुत्त आसलें फर्स्ट क्लास तांकां गुत्त आसलें जेजू म्हणलो तें कितें सांगतात तें करा कित्याक धर्मशास्त्र तांकां सारकें गुत्त आसा पूण तांकां दुश्ट आत्म्यांक धांवडावंक जावं दी पिडागूण करूंक जावं दी कितेंच करूंक शकना पूण जेजूक तें सकलें कित्याक जेजूक सकलें कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय देवाचो आत्म्याची सकत उज्याची आत्म्याची सकत ताजें तें आसली सांत लुकाच्या 4व्या अध्यायांत 40-41 वाक्यान आमी आयकता हांव दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं ताणीं सगळ्यांनी तांकां तांचे सरशीन हाडलीं हर एकल्याचेर ताणीं हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केलीं सबार भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरून गेले पळया ह्या जेजू थंय आत्म्याची सकत उज्याची सकत आसल्या वरवीं पुरा ताका गूण करूंक शकलें दुश्ट आत्मे पुरा भायर सरून धांवले पूण शास्त्री फारिजेवांक धर्मशास्त्र गुत्त आसलें व्यत्यास कितें म्हळ्यार ह्या जेजू थंय देवाचो आत्म्याची सकत आसली वो देवाचो आत्मो केदाळा पवित्र पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या 3ऱ्या अध्यायान आमी पळयता 11 वाक्यांनी स्वामी जेजू जोर्दान न्हंय घेतना स्नान घेता आनी पवित्र आत्मो पारव्या रुपार ताजेर देंवता आनी देव म्हणटा म्हजो मोगाचो पूत
आणि ताजे उपरांत 4 अध्यायाचें पयलें वाक्य म्हणटा पवित्रात्म्यान ह्या जेजूक आराण्याक व्हरून गेलो आनी थंयसर 40 दीस आनी 40 राती उपास केलो आनी थंयसर पवित्रात्म्याच्या उज्यान अभिषिक्त जाल्लो जेजू भायर येत आसतना जायत्या जापां करूंक लागलो, जायते म्हळ्यार जायत्या जापां करूंक लागलो. आनी आमी पळयता त्या देखून थेदो म्हणसर खांयसर नातिल्लें केदाळा तो देवाचो आत्मो ह्या जेजूच्या मनशा सैमार आयल्या जेजूचेर देवून आयलो. आराण्यान 40 दीस 40 राती उपवास केलो, सक्तेन दवरलो आनी 4 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 3 थाळण्यो जावन भायर येतानाच तो शिकोवन घालता आसतना थंयसर 14वें वाक्य म्हणटा अशें जार जालें इसाया प्रवादीन म्हणलें तें जाबुलनाचो आनी नफ्तालीचो गांव दर्याक वेचे वटे समकाचे आनी योर्दन पलतडीचो गांव अनबोर्तच्या गलिलिया काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड मरणाचे सवळे पडल्या गांवांत जियेलांचेर उदेलो एक प्रकाश. आतां हांवें विचारचें आमी आतां चिंतें जाय वो प्रकाश पयलें जेजूक सुन्नत करूंक वयतना देवळाक व्हेल्लें, सुन्नत करूंक येतना देवळाक व्हेल्लें, थंयसर अशें कांय जावना. थंयसर पिडेस्त गूण जाल्लें खंयसर आमकां उल्लेख पळोवंक मेळटा आसना, या फाट सकत दुश्टात्म्याचा उल्लेख दिसता आसना. जेजू 12 वर्सांच्या प्रायार थंयसर जेरुसलेमांत शास्त्री फरिसांव लागीं देवळांत वाद करनासलो थवळी आमकां खंयसरी आमकां मेळ्ळें ना. जेजून थंयसर कोणाकय गूण केलें या जेजून थंयसर अजापां केलीं या भयंकर थंयसर लोक येवन ताका आपडूंक लागलो खंयसरी ना. व्यत्यास मनीस तत्व आसलो, ती कूड तिस्त आसली. व्यत्यास केदाळा सर्गा वयले सकत जेजू थंय पारव्या रुपी येवन देवली. आमी थंयसर पारव्या रुपी म्हणून एक ग्रूप आसूंक पुरो. केदाळ ती सकत देवली आनी केदाळा 40 दीस 40 राती एक कठीण उपास करना सत्य वन देवाच्या आत्म्यान दवरलो आनी थंयसर भायर येता आसतना सगळें अजापां एका फाटल्यान एक जावंक सुरू केलीं. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा काळोखांत आसलेल्या लोकांक उजवाड तांणी देखलो, उजवाड तांणी देखलो. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाच्या न्हू हांवें तुवें एक सामान्य व्यक्ती जावन जेजूचो पाटलावदार जावन आसचेत की ह्या एक बरें जेजूच्या हातांत एक आयदान जावन आसचें गे म्हणलें सवाल. फुटकुरें आयदान जावन हांवें तुवें आशेत या भांगाराचें आयदान जावन हांवें तुवें आशेत. सांत पावल तिमोथेकारांक बरयल्या 2 पत्रांत 2 अध्याय 20वें वाक्य म्हणटा एका व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची मात्र न्ही रुखाडाची आनी वा मातयेची आयदानां आसात. तांतली थोडी उत्तीम आनी थोडी खदीम उपयोगाक पडटात. हांव तूं मातयेचें आयदान जाल्यार टक्का कणकेले लागल्या फुटोवन पडल्या. जर तर हांव तूं भांगाराचें आयदान रुपयाचें आयदान जाल्यार हांव तूं कोणीय कांय करूंक जायना तें त्या आयदान फिटो करूंक जायना. कित्याक ताका ताजी घटाय आसा, ताका ताजी घनता आसा. त्या देखून मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकान आमी पळयता 3 अध्यायान 2 4 वाक्य सर्वेस्परा देवा विशीं ते उलयता. कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको दुबयेच्या खारा सारको रुपये नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुपया आनी भांगारा बरी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतलो तशें आतांय त्यो ताका मानतल्यो. पळया केदाळा तो उजो मकान तुका नितळ करता. एका रुपयाच्या आयदाना बरी भांगाराच्या आयदाना बरी पवित्र उजो मुजेर तुजेर देवन मकान तुका नितळ करता. हांव आनी तूं एक बरो हांव आनी तूं एक वर्त्या रितीर आमी बरें बलिदान दिवंक सर्वेस्परा देवाक भेटोवंक शकता. वो उजो मनशांक नितळ करता. तस्सो उजो दुश्ट आत्म्यांक भस्म करता आनी तस्सो उजो केरुबीन उज्यांत चलच्यो उज्या मध्ये चलचे आमी पळयत पुस्तकांत जायते उल्लेख पळयला. तस्सो उजो त्या इस्रायलीकारांक थंयसर इजिप्तांत येता आसतना भायर येता तांकां सही करूंक उज्याच्या खांब्या बरें तो रावलो आनी रक्षण दिवंक रावलो. तस्सो उजो त्या मोइजेक त्या बुशार त्या बोल्याचेर तो उज्या रुपीन तो दिसलो आनी तस्सो उजो एका कुशीन तो उजो देवाचो उजो बरें करीत येता. आनेक कुशीन तो दुश्ट आत्म्यांक भस्म करता. आनेक कुशीन मनशा सैमाक मनशा सैमाचे आत्मे नितळ करता. तर हें कशें जावचें. जर तर आमी एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें तें देवाची जाणवाय देवाचे खंयच्या कडेन मार कितें करचें ताची जाणवाय उडास दवरया. जर तर ऊन उदकाक आमी उजो थंय आसा
उदकांत आमी बटाटे घाले जाल्यार उदकांत ते मोव जातात, तांतीं घाले जाल्यार घट जाता. उजो तोच उदक तेंत पूण वस्तू विंगड विंगड जातात. त्याच प्रमाणे देवाच्या ह्या शेतांत तो उजो दुश्टात्म्यांक भस्म करचो, बोऱ्यांक बोरें करून वेसो, आनीक जर तर मनशां सैमान जियेतल्यांक नितळ करचो हो उजो जावन आसा. तर मोगाच्यानो ह्या उज्या विशयांत हांवें तुवें जायतें स्टडी करूंक आसा, जायतें शिकूंक आसा. आनीक मुखल्या दिसांनी मुखल्या त्या मागण्याच्या जमातर देवाच्या उज्याच्या आत्म्यान हांवें तुवें कशें बरोवंक जाता, कशें हांवें तुवें देवाच्या आत्म्याच्या सक्तेन हांवें तुवें बरोवंक कितें करियेत. हांव तो एक सामान्य व्यक्ती, आमी कांय व्हडली व्यक्ती न्ही, एक सामान्य व्यक्ती उडास दवरया. आमकां आसचें टायटल कितें इम्पॉर्टंट न्ही. तो एकलो शिकोणदार गी, तो एकलो धार्मीक गी, एक लायक गी म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. तो गोरो गी, काळो गी, सोलो गी, सेली गी म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. शिकपी अशिकपी गी म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. या दुडवादीक गी, दुबळो गी, शिकपी गी अशिकपी म्हणलें विशय न्ही. विशय थंयसर उज्याची सकत त्या व्यक्ती थंय आसा गे म्हळ्यार. जर तर त्या व्यक्ती थंय उज्याची सकत आसा जाल्यार सगळे लोक ताज्या फाटल्यान येता. कित्याक तो खंयसरी आसूं दी ती सकत त्या मनशा मुखांतर ती सगळ्यांक बरेंपण करता. तो सांजू हांव थंयसर आराण्यांत वचून आसलो, तूं कांय वचून टावना मुखार रावन जेरुसलेमाच्या देवळांत रावन लोकांक ये हांव तुका पवित्र स्थान दिता म्हणून ना. तो खंयसर गी आराण्यांत आसलो, पूण तो पवित्र आत्म्याच्या उज्यान अभिषिक्त जाल्लो व्यक्ती जाल्ल्यान थंयसर लोक हारीन येतालो. आयच्या वचपान आमी पळयलें थंयसर फारीजेव तशें सादुसेव मदले सबार जाण स्नान घेवंक आयले. कित्याक ह्या जुवांव थंय उज्याच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तो अभिषिक्त जाल्लो व्यक्ती जावन आसलो. आनी आजचे थंय आसल्या उज्या वरवीं ते सादुसेव आनी फारीजेव जाय तितले धर्मा विशयी जाणा आसले जाल्यारय ते येवन त्या आराण्यांत वचून सोदूंक येतात. आनी जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक शिकोवन दिता आसतना म्हणटा, तुमी कितें म्हूण पळोवंक थंयसर आराण्याक गेल्ल्यात, कांय थंयसर व्हडलो दिवो आसलो गी, खाले म्हूण तुमी पळोवंक थंयसर गेल्ल्यात. आनी मागीर म्हणटा मनशा सैमान जियेल्ल्या ह्या संवसारांत आसल्या मनशां पैकी सांज हांव तितलो व्यक्ती एक ते कोणी ना. कित्याक तो उज्यांत अभिषिक्त जाल्लो एक व्यक्ती जावन आसलो. आनी त्या खातीर तो आराण्यांत आसल्यार लोक थंयसर जावलो. जर तर मोगाच्यानो हांवान तूं खंयच्या प्रायरी आसूंक पुरो, आज हांवान तूं खंयच्या प्रायरी आसूंक पुरो, ल्हान भुरगें जावंक पुरो या प्रायक आमी सर्वाल्यान जावंक पुरो, दुबळो ग्रेस्त शिकपी अशिकपी आमी खंयचेंय जावन आसूंक पुरो. मोगाच्यानो जर तर मुजे तें आनी तुजें तें उज्याचें अभिशेकपण सर्वेस्पर देवाचें उज्याचें अभिशेकपण जालें जाल्यार सगळी परिस्थिती बदलाता. त्या देखून हांवान तूं ह्या दिसांनी मागया सर्वेस्परा आमकां तुज्या उज्याच्या पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान आमकां तो अभिशेक कर. सुमिया तुवें कशें तुज्या सिसांक तुवें अभिशेक केलें तस प्रमाणे सुमिया आमकांय अभिशेक कर. आमकांय तुज्या हातांत एक मोलादीक आयदन जावन आमकां उपयोग कर. जायत्या लोकांक बरेंपण करूंक, तुजी महिमा प्रगट करूंक आमकां तूं कृपा लाभ म्हणून ह्या दिसांनी मागया. मुखल्या मग्न जमते वेळार आमी हाचे विशयी ध्यान करया, कशें आमी चड बोळादीक ह्या उज्याच्या शक्तीन भरचे म्हणल्या विशयी ध्यान करया. आमेन. सर्गींच्या बाप्पा समर्पण करता आमची सगळी पवित्र सभा तुझ्या आत्म्याच्या उज्यान अभिषेक जाल्ली पवित्र सभा जावन ती मारपाट कर. थंयसर तुजें बळादीक पवित्र आत्म्याचें अभिषेक पण आसा करना. त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्याच्या सक्तेन संवसारार बरें करीत वचून तुजें मिसांव वावर मुंदरसून व्हरूंक हर एका बावाडत्याक, तुज्या शेतांत वावुरतेल्या हर एका मिशनरींक, याजकांक, धर्म भयणींक आनी तुजेर पातयेल्ल्या बावार्थी लोकांक अभिषेक कर. तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन सोम्या असाध्य जाल्लीं कामां ह्या संवसारी तुजें हातेरां जावन करूंक हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. मोगळा सोम्या समर्पण करता तुजे हुजीर हजर आसच्या आमा सोमेस्तांक ह्या वक्ता तुजें हजरपण हर एकल्याच्या काळजा मनांनी आसा करन. तुजी पवित्र सकत हर एकल्याक आपणीशे तूं आमकां आशिर्वाद सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर सोम्या जेजू आमची काळजां तूं परिवर्तीत कर सोम्या. जशें तूं मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन आत्म्याच्या सक्तेन बरें करीत गेलोय गी त्याच प्रमाणे आमी
चड आनी चड मागण्याच्या स्पिरितान आत्म्यान आनी सतान त्रिएक देवा ते एक जावन आत्म्याक सत्तेन बरोंक कुरपा फावो कर म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमच्या देशांत शांती समाधान राज करच्या पासत. समर्पण करता सोम्या नानांत्या राष्ट्रांनी जावचें हर एक तरेचे झुजाचे वातावरण ते तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन संपूर्ण तरण बदलावण कर म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमचे लागी मागणे विचारलेल्या हरी एका भावा भयणींक. समर्पण करता सोम्या हरी एका पिडेस्ताक. सोम्या समर्पण करता दुष्ट शक्तीच्या पासांक संपडोन कसले पिडा म्हणलें कळनासतना वळवळच्या लोकांक तुजो आत्मा आतां आपणूक तुजो आत्मा आपणूक आतां आमचे मदें धाड सोम्या. त्या आत्म्याच्या सक्तेन सुडका चडवणला भय म्हण मागता. पावनात्मा पावनात्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पावनात्मा 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 मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में. पावनात्मा 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 मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में. पावनात्मा हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजू तुझं थाळो ऐकूंक आशे तेल्यांक सोम्या तुझं थाळो ऐकूंचे भक्त तुला पैताय देखून अर्का दिता सोम्या हालेलुया माशेलेलेल्या हालेलुया. Thank you, Jesus. Holy God, Jesus, we offer you, Jesus. We surrender ourselves to you, Jesus. Holy God, Jesus, Lord Jesus. Mahima, Jesus, today, Jesus. Jai to God, Jesus. Hallelujah, hallelujah. अस्पत्रस्त्या व्यक्ती खातीर मागणे करनासच्या व्यक्तीचे मागणे सोमी जेजू ऐकून आसा आनी त्या व्यक्तीक
बरी भलायकी दिता म्हणलें बसवणें दिता आला बशले लिहिलेला सबार भुरग्यांक आत्मीक जाणवाय दिता म्हण बसयता आरबा शारा रेड्या Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो सुमियाचे आशीर्वाद मी जोडून घेता एक घडीभर आमकांत सुमियाच्या पांयतळ मी समर्पण करुया आमच्या काळजा मनांतली सगळ ते सवा ताच्या पांयतळ समर्पण करुया कोणी आमचे लागीं मागोंक विसरला कोणा मागता म्हणून बसयला विशेष तरांनी आराधना वेळार मागता म्हणून बसयला तांचो उडास करुया तांकांय सुमियाच्या पांयतळ आमी समर्पण करुया तांचे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ सान्यांक सुमियाच्या पांयतळ समर्पण करून मागया आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवा जनांक आमच्या प्रायवंतांक मालगड्यांक पिडेस्त भाव भयणी विशेष तरान सुमियाच्या त्या सत्येक काकुलतेक आमी समर्पण करुया सुमियेची सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळच्याक गुण करच्याक आपोडच्याक तांकां विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया मोगाचनो आमच्या गोवळी बापां खातीर आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या याजक भावां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर सगळ लायक भावार्थ्यां खातीर सगळ्यांक सुमियेच्या पांयतळ समर्पण करून आमी मागया आमची वैयक्तीक त्या सवा मागणी सुमियेच्या पांयतळ समर्पण करुया सुमियाचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया पुर्विल्ल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रेती आदार्या Sylvan Witcha Öskut Visvia Babartachi Botivia Sisi Bapa Tesis Puta Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांयच्या स्विरिता समासमी नावडता प्रार्थुया येदवा विजयी सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घाल जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन